ओके गुड आफ्टरनून. आम्ही रांदीचे पोल तिलामोलचे तरणाट्यान स्टार्ट केल्ले रांदीचे पोल. द मेन हेतू ऑफ रांदीचे पोल इज की आमी आमचे रान पयलीं आमच्या घरा हाटल्यान पुजेन आसताले ते करपा लागून हे हेतू. पयलीं आमी कितें करताले गॅसीर रांदनाशिल्ले, लाकडाचेर रांदताले. ताका लागून हे बाजाराचे मना आयले रांदीचे आमी उगडास तेश करया म्हणून. कित्याक पयलीं कितको रांदता ते आनी कित्याचे आसताले ते पयलीं वस्तू पारंपारीक वस्तू करताले ते करपा लागून. सो बाजारान उलमालो PPC मेंबरान आनी सगळे वाड्यांनी उमेदीन हे करून थारायले आनी ते भाशेन जात ते भाशेन केला आमी. कित्याक एके पाटी ते पयलींचे कुचेन कितको आसा ते भाशेन कॉन्सेप्ट बीन हो केला आनी जायते समुदाय सगळे एक जाले. उमेदीन एक एक आयडियार आपूण दिवपा लागले आनी करपा लागले. जायते आमचे वाड्याली सगळीं कोताय आनी बरे भाशेन हें केलां. आनी आदले भाशेचें जेवण इवन नुस्तें भाजून आमी तोंडां भाजलां, इवन आमसोल केलां. मागीर ज्यो पयलींच्यो ज्यो वस्तू आतां चिकन ते भाशेन केला, पयलीं ज्यो वस्तू आमसोल आर्याचो ज्यो वस्तू आहाय त्यो आमी केले. जायते भाव भयणान सगळे आमी केला. ह्या गांवच्या लोकांनी तिलामोलच्या म्हणजे तरी ऑलरेडी ऑफ मदर ऑफ पोर तुमचे जे हे प्रोग्राम केला तो सेटअप केला होरें जायतो कास्टीक काडून केला आनी जायत्या लोकांची तुमकां वखाणला. सगळे आमी रिकॉर्ड करूंक शकले ना लोकांचें. पूण जरी तर खंयच्याय वाड्यान खंयच्याय गांवांत तुमकां आपयले जाल्यार तुमच्या लोकांक हें घाल म्हळ्यार तुमी मुखार येतले. तें लोकां कडेन इचान डिसिजन घेवपा पडलें. कित्याक लोक चडशीं दिसवाड्या वयता, सो तांकां इचान कोण पावता इचाल्यार एक्सेप्ट केलें जाल्यार मागीर वचपा जाता. तूं बघा कोण तुमगे आर्टिस्ट बी हाडलोलो फ्लायट आर्ट कितें शिकलोलो ना हें करपा तशें कोणापड गांवां आहाय आमगे फायन आर्ट्स केलोले आहाय मनीस. पूण ह्या लोकांनी ते आदले जे भाशेन करताले तेच भाशेन केला. ही जाणटे आहाय न्हू तांकां ते आर्ट खबर आहा, तांकां हातींक बसला जे आम चयताले गुंतताले कितें कोताय तांकां डिफिकल्ट लागना. आडकोट तांकां कांय आसना, ती इजिली कोताय. ती बॉर्न आर्टिस्ट अशें म्हणपा जाता. हाय 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 बोल माछ हाडला बरी हाडले काढ रे माछ कोण उलयता सगळ्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार. हे आमी हे सगळीं घोटमरोड वाड्या वयली भुरगीं भाव भयणां आमी तिळामोळची. आनी आमचे आयचे सुवाळ्याचो आमी सुवाळो समारंभ म्हणल्यार तो आमचे दान बाबाचो बाल्टींग समारंभ. आनी आमी समारंभ तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. आनी हे समारंभे सगळे आदले आमचे बाळपणाचे सुवाळे ते रांदतालीं आमी जेवतालीं. आनी कशे भाशेन मम्मीचे जावं मामाचे भाव जे येतात ते सगळे तुमकां ह्या आयच्या दिसाक तुमी पळोवंक मेळटले. सो सगळ्यांक तुमकां आनी एकदां ह्या सुवाळ्यान तुमकां माय मोगाचो येवकार. जेन्ना जजीस येवंक शकतात तेन्ना तुमी आपल्या वाड्याचें नांव जजीसांक सांगचें. उलय. फूल आमगे घोटना मोठी वाड्यांतली भाव भयणां
आयज आमी सगळ्यांनी एकवटाचो दीस हिंगा आमी समारंभा येयले सो आमी 4-5 दीस लागले आमकां सगळें रेडी करपाक सगळें मटेरियल हाड हें घर बांदपाक 4-5 दीस लागले एकदम जायत भशेन जेवण रांदलां आदल्यां गेलें शीत कोडी गांवठी कोंबये चिकन रांदलां आमी सगळ्यांक जाका रांदण्याची कला पळोवंक जाय ताणी वचून पळोवंक जाता पूण जेवणाचें ओपन जातलें जेन्ना जजींग सोंपतलें तेन्नाच आमी सगळ्या लोकांक जेवण ओपन करतले सो सगळे शेजार बेजार बारबो आहाय सगळे सगळे आनी आमगे लागशिल्ले सोयऱ्यांकूय आमी आपयना भोव थोडे लोक आपयला आसा जे आमच्या भारताची आनी गोंयची संस्कृताय सांबाळून दवरूंक हे कारण कित्याक लागून केलें ह्याच लोकांमदले कांय मोलादीक मनीस आयज आमचे मदें हाजीर आसा आनी हाची वळख करून दिवपाक म्हाका खूब अभिमान भोगता पयली सुवातेर रांदनीच्या पॉलची एक्टिविटी आहे जे पयले पार्टी आमगे तिलामोल तरेशी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्या बरे भाशेन सगळे आमगे भाड्या वयले आसा आनी आयज आमगेलो एक भाशेन सेलिब्रेशन थीम आसा आमगे सेकंड डे आमगेले पन्नवरो रेडी आहाय आनी सगळी बरे भाशेन वाट घेना सगळे आमी एन्जॉयमेंट आसा ताका लागून सगळी वावुरल्या बरे भाशेन जाल्या हे सगळ्यांक देव बरें करून हे कित्याक केलें तुमी जे आदले जे परंपरीक कितें आसलें ते फादरीन इनिशिएट केले जे आतां यूथ जनरेशनाक कांय खबर आसना जे कितें आदलें जें कितें आसा तें रांदपाचें वो कितें कल्चर कितें आसा तें जिवी उरपा जाय उरपा जाय इन जनरेशन फ्युचर ताका लागून ते इनिशिएट केले आनी ते एक्टिविटी केल्या जालें तुमी खंयचो वाडो खंयचो हें कितें केलें तुमी हिंगा आदले लोक आदले कुजीन ते आम पयलीं कितको रावतालो तो जियेतालो पयलीं आमगे लोक आनी आम रांदना पयलीं लोक ते भशेन रावतालो हातालो काम करतालो ते भशेन आम सगळें आतां आम सगळें कित रांदलां आनी आमसाल केला तोरांचे सासू केलें शीत केलां सुंगटां किसमूर केल्या आंबील केल्या पेज केल्या तेर केला मुशगा भाजी केल्या पणसा भाजी केल्या दुधनी भाजी केल्या आनी मुशगा भाजी केल्या हें कित्याक लागून केलें तुमी कोणा लागून केलें आदले पयले आमी लोक पयले लोक हे भाशेन जेयतालो हातालो ते भाशेन आमी ते भाशेन आमी केला कोणा लागून अशें सांगपाक कोत्ताय तुमी कित्याक आमगे भुरग्यांक दाखोवपा लागून आदलो लोक हे भाशेन जियेतालो अशें करून हातालो जेयतालो ते भाशेन बरें कोण एकलो एकू मिनिट